श्री देवी लहराईक वंदन करून आज हे लहराई संस्थांतर्फे पत्रकार परिषदेत सगळ्या पत्रकार बंधूंचे देवस्थान कमिटीतर्फे हार्दिक स्वागत करतो। आज आम्ही पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण कितें की आमची जात्रा एप्रिल 21 एप्रिल 2026 म्हणजे वैशाख सुद्धा पंचमीची सुरुवात जातली ती 25 एप्रिल 2026 वैशाख शुद्ध नवमी तेजेपर्यंत आसतली। आज आमचे ह्या सभेनी पत्रकार बंधू थांबेले आमचे कमिटीचे सभासद आसात तेंची हांव पयलीं वळख करून दिता। आमचे उजवेसाठी पयले बसलेले आहा ते भास्कर गांवकर सचिव देवस्थानचे, म्हणजे उजवे सायडीक हांगासर बसले आहा ते खजिनदार आतिश गांवकर, दावे सायडीक बसलेले आहा ते दयानंद गांवकर एटॉर्नी मुख्यार, मागीर फाटल्यान बसले आहा ते उपमुख्यार सुभाष गांवकर, मागीर फाटल्यान बसले आहा ते समीर उर्फ महादेव गांवकर उपसचिव, मागीर उप खजिनदार श्री प्रकाश गांवकर आणि उपाध्यक्ष श्री वासुदेव गांवकर उर्फ संजय गांवकर हे आमच्या ह्या पत्रकार परिषदेत तुमच्या पत्रकार बंधूंसोबत बसलेले आसात। आज पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण कितें की तुमकां खबर आसा की 21 एप्रिलाक जी आमची जात्रा जावपाची आसा जातली ती जात्रे संबंदी आमी तुमकां एक अनेक लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा की जात्रा सगळ्यांक आसतलें येवपाक मेळटलें काय कितें येवपाक मेळचें ना काय कितें अशें संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा। ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी काही गोष्टी हांगासर तुमच्या समोर मांडूंक सोदता। आतां सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना लास्ट इयर गेल्या वर्सा जे स्टॅम्पेड जालें तेच्या नंतर व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 2 तारखेक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक बायट दिली की देवस्थानची ही घटना जी दुर्घटना घडली ती कोण जबाबदार त्याबद्दल दुसरी गोष्ट पण त्या खातीर त्यांनी एक फॅक्ट फायंडिंग कमिटी स्थापन केली। त्याचबरोबर त्यांनी काही एक निर्णय घेतले की देवस्थानची जात्रा व्यवस्थित जावपाक जाय म्हणून हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार करपाक, कित्याक जे स्टॅम्पेड घडना न्हू ती जागा आसा उतरणीचेर म्हणजे सामको उबो चडाव आसलो तो ताबडतोब सीएमान सांगले सीएम साहेबान सांगलें की हो चडाव कापपाक जावो आणि त्या अनुसार तेंच्यांनी डिक्लेरूय केलें आणि पयली गोष्ट तेंच्यांनी केली पळय न्हू ती उतरणी कापपाचें काम केलें आणि म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फिनिश जालें आतां PWDन काम केल्लें आसा। आता गेल्या लास्ट इयर आम्ही जेन्ना कमिटीचो ताबो घेतलेलो 1 एप्रिल 2025 तेन्ना कितें आसा की आमकां टायम मेळूनाशिल्लो आनी आमी तरी सुद्दां आमी व्हेरी नेक्स्ट डे 2 तारखेक गव्हर्मेंटाक पत्र बरयलें की जात्रेची तयारी करपा संदर्भात। पण आज कितें आमकां सफिशियंट टायम मेळ्ळो आसा। आमी आज 2026 एप्रिलाची जी जात्रा संपन्न जावंक जाय ह्या खातीर डिसेंबरानूच आमी पत्र बरयलें गव्हर्मेंटाक की कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टर, मागीर मामलतदार, पोलीस डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी टायमान पळयलें आणि त्या प्रमाणे फॉर्च्युनेटली म्हणटा की जे उत्तर जिल्हा अधिकारी आसा काय ना अंकित यादव हेणे इमिजिएटली एक हाय लेवल कमिटीची हाय लेवल मिटींग घेतली ती कलेक्टर कॉन्फरन्स हॉलांत अंकित यादव हांणी त्याच्या बरोबर बाकी सगळे अधिकारी असले ADC असले, डेप्युटी कलेक्टर असले, SP असले, ट्रॅफिक SP असले, मामलतदार सगळे ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्या एक मिटींग घेतली 7 तारखेक 7 जानेवारी। त्याच्यानंतर काही त्यांच्यानी डायरेक्शन दिलें की जात्रा कशी करपाक जाय काय म्हणजे कशें नियोजन कशें आसपाक जाय संदर्भात आणि त्या प्रमाणे नियोजनाचो भाग म्हणून तेंच्यांनी सेकंड मिटींग घेतली शिरगांव मल्टीपर्पज हॉल आमचो देवस्थानचो आसा थंयसर मिटींग घेतली। तितून तेंच्यांनी एक तेचें विश्लेशण केलें की कशे भशेन जातलें नियोजन तुमचें आसतलें त्या बद्दल आमकां विचारणी केली। आमी काही गोष्टी ठळक तांकां सांगल्यो त्या प्रमाणे ते मिटिंगेन डेप्युटी कलेक्टर नॉर्थ गोवा हे आयिल्ले बाकीचे अधिकारी आयिल्ले अश्यो आमच्यो 4 मिटींग संलग्न कलेक्टराच्या अध्यक्षतेखाली जाल्यो आणि त्या शिवाय तेंच्यांनी सर्वेक्षणूय केलें संपूर्ण गांवाचें की खंयसर प्रॉब्लेम कितें जावंक शकता त्या संबंधी तेंच्यांनी अभ्यास केलो आणि त्या प्रमाणे काही सूचना केल्यो। आता हें करता आसतना सर्वेक्षण करता आसतना त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हांगासर विजीट केली तेंच्यांनी काही इन्स्ट्रक्शन दिले ऑथॉरिटी त्याच प्रमाणे आमी काही रिक्वेस्ट केली तांकां आमकां कशें कित्याची गरज आसा ती
माननीय आमदार आमच्या प्रेमेंद्र शेठ हे त्यांच्यानी विजिट केली आणि त्यांच्यानी काही इन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्यांच्यानी ऑथॉरिटी कडेन उलयलें काम आसा पळय न्हू तें कशें बेगीन जावपाक जाय न्हू त्या बद्दल मार्गदर्शन केलें आणि त्यानुसार आता सांगपाचें म्हटल्यार की जात्रेक जे नियोजन आसा पळय ताचो एक भाग न्हू रस्ते आसा पळय न्हू ते कांय प्रमाण वायडनींग केल्लें आसा स्लोप कमी केल्लो आसा नंबर 2 हे आसा पळय न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्यांनी आज पासून तेंच्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा सगळ्याक इल्युमिनेशन केल्लें आसा लायटीचें आणि हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी फायर ब्रिगेडी आणि हेल्थ यांच्या संबंधी यांच्या बरोबर आमची मिटींग जाल्यो आणि त्या मिटिंगेन तेंच्यांनी आमचे कडसून कितें अपेक्षा आहा कमिटी कडसून ते तेंच्यांनी आमच्या समोर मांडले आमी तांकां त्या बद्दल जें कितें आमचे कडसून दिवपा जाय आमी अरेंजमेंट करपा जाय तें आमी सगळें कंप्लायन्स ऑलमोस्ट केल्लें आसा त्याच बरोबर कलेक्टर जावं SP म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट यांच्यानी आमकां सांगलें कितें CCTV जाय मागीर PTZ कॅमेरे जाय आज पासून देवस्थानच्या फंडांसून जो 13 ते 14 लाख प्रत्यक्ष आसा कॅमेराचे जो 90 कॅमेरेज आमी इन्स्टॉल केल्ले आसा पण लयराई मंदिरा पासून ते मुरली टेंपल आसा थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जात्रे संबंदीत तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा हे सगळो खर्च न्ही आमी देवस्थानान केल्लो आसा मागीर कितें आसा की काही डायरेक्शन दिल्ली गेली परमिकूच आसलेलें पण आमकां इट वॉज टू लेट म्हणजे खूप लेट सांगलें आमकां गव्हर्मेंटान की 30 तारखेक आमकां येयलें आनी सांगलें बॅरिकेडींग जाय म्हणून एक्चुअली कितें आसा लयराई देवस्थानची जात्रा आसा पळय न्ही तुमी सगळे खबर आसतली ती जात्रेक आमच्या हांगा एक रिच्युअल्स आसता न्ही रिलिजियस रिच्युअल्स आसता धार्मीक विधी आसा पळय न्हू ते सकाळीं 5 सुरवात जाता 5 सुरवात जाले तेन्ना दनपारां न्ही 12:30च्या दरम्यान ते इंटरप्ट कोणीच जावंक ना ते रिच्युअल्सान की 12 सुमार आमचे वांयगणकार मयेकार मुरगांवकार मोरजकार आसा न्हू जे भावगींचे आसा देवस्थानचे ते कळास घेवन येतात तांकां ती सगळ्यो व्यवस्थीत एंट्रन्स आसूंक जाय त्या खातीर कितें आहा की देवळान न्ही सभा मंडपान आमकां बॅरिकेडींग शक्यच ना हे आमी स्पश्ट सांगलेलें आनी SP कलेक्टर तांकां सहमत जाले आहा आमच्या मताची की बॅरिकेडींग देवळान कांय जावपाचें ना दुसरी गोष्ट कितें आहा की हे जे हें आसा पळय आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा की उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरां भायर सरता चिरां मुड्डेर वयता ती मुड्डे चिरां गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता विधी तो सादारण 8-8:30 पासून चलता त्याच्या नंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरान पडतो आसा तसो येता म्हणजे चिरां मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता थळवटणी आसता आरती आसता मागीर गाराणे आसता ते जाल्या नंतर देवीचो कळस आसा पयली तो मुर्डेर वचपाक वयता आनी वयताना होमखंडाक आहा न्हू तो होमखंड प्रज्वलीत करता आनी मागीर ते रातभर म्हणटा तशें मुर्डेर जे मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थानापन जाता सकाळीं पहाटे पुजा जाता तेजी पूण तेच्या मदीं 12:30 दरम्यान 12 उजो घातलो ना 11:30-12 दरम्यान उजो घातलो होमखंडाक प्रज्वलीत केल्या पूण तेच्या नंतर जे सादारण 1:30च्या दरम्यान धोंड वचपाक कॉमेस जाता ते होमखंडांसून सगळे धोंड वयता म्हणसर 4:30-5 जाता आनी 4:30 ते 5 जाली काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले सोंपले नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय न्हू ती होमखंडांसून वचपाक जाता आनी त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता की ताका पेरणे म्हणटा वळसावणे अशें म्हणटा आमी ताका पेरणे म्हणजे पेरणे आमचो जो देवस्थानचो सेवेकरी आसा तो पेरणे म्हणटा म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान गाता तेचे 7 भयणीचे आनी भावाचे आनी तेच्या नंतर देवी आमची होमखंडांतून पार जाता आनी त्या नंतर ते सवारी हो आमचो सादारण पयले दिसाचो कार्यक्रम आसता कितें आसा की ह्या परिस्थितीन न्ही ह्या सगळ्या परिस्थितीन पळयतात जर न्ही रस्त्याक आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना चौक खांब्यानूय शक्य ना फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या तेच्या सरावंडींग देवळां जे आसा बॅरिकेडींग केल्ली आसा आनी ते म्हाका 16 तारखेक 16-17 तारखेक इन्स्टॉल करतले 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रिला पर्यंत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातलें आनी ते झिगझॅग तरेन म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केला एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी त्या प्रमाणे कितें 2 वाटो दवरल्या 2 वाटो कश्यो दवरल्या एक धोंडा खातीर आनी एक जनरल पब्लीक आसा पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर
धोण आसा पळय न्हू देवळाक भोंवतणे घालून मेन दारांसून वयतले आनी बाकीचे डेवोटीज आसा पळय न्हू ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा न्हू ती गेटीसून बाकीचे जनरल पब्लीक डेवोटीज सोडटले. पूण कशें आसतलें की डेवोटीज जाले न्ही मागीर काही प्रमाणात गर्दी जाल्यार डेवोटीजांक म्हणटकूच झोणान सोडटले. झोणान जाले म्हणटकूच डेवोटीज अशे भशेन आमी एक सिस्टम केल्ली आसा आनी ती आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक इलेबरेट केल्ली आसा सांगलेली आसा अशे भशेन वयतले म्हणून आनी तेचेर ते सहमत जाल्ले आसा. सांगपाचें कितें आहा दुसरें कितें आहा की आतां दुसरें आता महत्वाची गोष्ट पळयात आमची जात्रा ही आयज आनी काल अनादी काल पासून जात्रा जातातली रायट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्या हे जात्रेक पळय दुकानाचो सगळे दुकान म्हणजे देवळा पासून पळय न्हू ती मुर्डे पासून दुकानां घातली वयता. पूण आज कितें जाला की फॅक्ट फायंडींग कमिटीनूय रिपोर्टान म्हटलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑथॉरिटीनूय त्यानुसार त्याच्या अनुशंगान फॅक्ट फायंडींग कमिटीच्या अनुशंगान ते एक म्हटलेलें आसा की दुकानां मुर्डेर पासून देवळा पर्यंत लावपाची ना आनी त्यानुसार आमी जें डायरेक्शन दिलें आसा तें आमी कंप्लायंट केल्लें. आज आमी देवस्थान कमिटीन फक्त कितें कांय प्रमाणांत कितें आसा धोण जावं बाकी डेवोटीज ताका तान लागतली जावं भूक लागतली न्हू त्या दृश्टीकोन आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागलें कलेक्टरा कडेन आनी त्या अनुशंगान कलेक्टरान आमकां वडा कडेन होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलें आहा जात्रे दिसा आनी फाटल्यान 15 दुकानां आनी जात्रे मागीर दुसरे दिसा सॉरी देवळा फाटल्यान 25 दुकानां आनी होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलें आहा. सबसिक्वेंटली जात्रेच्या दुसरे दिसा आसा पळय न्हू ती आमी दुकानां सगळ्याक लायतले पूण कशें ती बी तेका बी परमिशन घेतलेलें आसा पूण ते रस्त्या सायडीक एकूय दुकान लागचें ना कित्याक एज पर द रिस्ट्रिक्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट कलेक्टराच्या आनी पुलिशेच्या आदेशानुसार फक्त आमी होमखाणा कडेन वयले सायडीक आहा पळय न्हू टोटल 25 दुकानां लागतलीं आनी देवळा फाटल्यान जवळ जवळ 32 दुकानां म्हणजे म्हणून खंयच्याच प्रकाराक लोकांक धोणांक जावं भाविकांक अडचण जावची ना हेची आमी प्रकर्शान काळजी घेतले की खंयचेच भशेन लोकांक प्रॉब्लेम जावंक जायना. आता हे सगळें करतना कितें सांगपाचें म्हटल्यार की आमी पयलीं सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमकां काही गोश्टी आहा न्हू ते मुख्यमंत्र्यान मार्गदर्शन केलें डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी हेल्पूय केल्ली आसा. आतां ते बॅरिकेडींग संदर्भान कित्याक जाणा तुमी आतां आमकां एक्चुअली कितें आहा की हो खर्च आसा पळय न्हू ओवरबर्डन जाल्लो आसा तरी सुद्दां आमी बॅरिकेडींग जवळ आमकां 3 लाख बॅरिकेडींग जे आमकां खर्च आसा आनी हो खर्च आसा न्हू तो धुमे सद्गुरू धुमे फावंडेशन हेणी आपण करता म्हटलं हांव प्रकर्शान नांव घेता कित्याक तेंच्यांनी आपूण जो सगळो खर्च करता कित्याक आमकां जो 14 लाखाचें बर्डन आयलें हेचेर CCTV कॅमेराचेर. झोणाचे तळे कडेन आसा न्ही आतां तशेंच आमी सिस्टम केलें की झोणाचे तळे कडेन न्हू देवपाक एक वाट दवरल्या आनी वचपाक झोणाक एक वाट दवरल्या म्हणजे जे मेन पयलीं पासून येताले वयताले तीच वाट देवपाकूच फक्त आसतली. मागीर शस म्हणून कांय म्युजीक प्रोग्राम आसा तेच्या नंतर तो झोण शस लायले केन्ना म्हणून असा लेफ्ट हँड सायडीक हें केलें सोपाणां केल्लीं आसा त्या सोपाणांतून ते भायर सरतले आनी तशेंच न्यू सिस्टमान ते वयर मुड्डर वयतले देवदर्शनाक मागीर आंगवण आसा नवीन झोणाची आनी कितें ते जाल्या नंतर परत आसा तशें ते त्याच रोवन वयतले. पूण हांगासर कितें आहा गव्हर्मेंटान कितें केलां की पुलीस डिपार्टमेंट जावं कलेक्टरान जेन्ना होमखाणांतून वयता पळय न्हू होमखाणांतून वयता कॉमेर्स जाल्या बरोबर खंयच्याच अदरवायज झोणा शिवाय आनी कोणाक ते हे सायडीक सोडचे ना फक्त झोणाकूच सोडटले. पूण जनरल पब्लिकाक बाकी दर्शन घेवपाकूय हरकत ना. पूण एक गोश्ट कितें आहा हांव सांगूंक सोदता की काही प्रकारान एक हें जालें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें गैरसमज जालो कितें की फक्त आमी झोणाकूच येवपाक परमिशन दितलें म्हणून तशें कांय ना. हांव परत स्पश्ट करता की सगळ्या झोणांक सगळ्या लोकांक पब्लिकाक जे एजवेल येताले हेच्या पयलीं सुद्दां पळय न्हू तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांनी जात्रेचो आस्वाद घेवचो सगळ्यांनी जात्रेचो अनुभव घेवचो आनी देवीचें दर्शन करचें. रिस्ट्रिक्शन ना रेस्ट्रिक्शन कांय ना सगळ्यांनी येवपाचें. आतां इतकेंच कितें आहा जेन्ना एक
कोण जाणटी आसता भुरगीं आसता न्हू ती प्रत्येकान आपापल्या म्हणजे आपापल्या मनशाची काळजी घेवपाक जाय कित्याक गर्देन ते भुरग्यांक कित्याक खूब चेंगरा चेंगरी म्हणटा पळय न्हू शब्द तो असो घडटा म्हणून कितें जाता तितकें अवॉयड करचें की तेंच्यांनी भुरग्यांक हाडटाना आपल्या बरोबर दवरपाचें. आतां एक गोश्ट लक्षांत धरा की जेन्ना धोंड आनी जनरल पब्लीक कितें जाता धोंड कितें करता आपली फॅमिली हाडटा आपल्या बरोबर धोंडांनी आपले फॅमिली हाडपाक कांयच हरकत ना पूण प्रोवायडेड कितें आसा की धोंड आसा पळय ते जेन्ना ते धोंड आपले रिच्युअल्स करपाक वयता धार्मीक विधी करपाक वयता पळय तेन्ना तेणी फॅमिलीक अलिप्त दवरपाचें आनी फक्त धोंडानूच आपल्या लायनीन दवरपाचें आनी बाकीची जनरल पब्लीक आसा पळय तेच्या लायनीन तांकां रावपाक आनी दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना पूण सगळ्यांक मुभा आसा सगळ्यांनी रात्री घेवपाचें अशें आमी कश्ट करता. ना आमी पळय ही गायडलायन आसा पळय न्हू फॅक्ट फायंडींग ह्या कमिटीच्या रिपोर्टाचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान गायडलायन दिल्या CCTV कॅमेरे मागीर बॅरिकेडींग ही सिस्टम आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटान हें केलां कलेक्शनान आनी त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक गोष्ट कंप्लायन्स करपाचो प्रयत्न करा. आय कॅन से आमी 100% तो कंप्लायंट केला. आमची गायडलायन आमी दुकानां लागना न्हू आतां सांगपाचें म्हळ्यार मुख्य प्रश्न आसलो फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो कितें आसा की दुकानांक लोक घालता पळय रस्त्या सायडीक तितून ते रश जाता गर्दी जाता लोकांक भाविकांक जे डेवोटीज आसा तांकां वचपाक मेळना आनी त्या खातीर हें जालें असो तांचो निश्कर्श जाता. पूण त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान ठरयलां आनी आमी ठरयलां की दुकानां अजिबात मुठ्रेर पासून म्हणजे मूळ स्थाना पासून ते देवळा लेराई देवळा पर्यंत दुकानां लागची ना. आता दुकानामध्ये परमिशन दिला 9 आणि 25 जे दुकानां दिल्या पळय त्याच वाड्या वयली ह्या गांवांतल्या सगळ्या दुकानां घेतात ती दुकानां दिल्या परमिशन पळय न्हू ती आतां होमखाणाचो परिसर आहा पळय न्हू तो व्हडलो आसा होमखाण पेटा ती वयले सायडीक न्हू मोकळी जागा केली आहा थंयसर पयलीं रस्त्या पर्यंत दुकानां लागतली. आतां ह्या वर्सा थंय दुकानां लागची ना फक्त एक्सेप्ट 9 दुकानां लागतली कशें सांगता तुमकां लिंबू सोडा च्या पाणी आनी वॉटरमेलन म्हणजे कलिंगडां आनी दुकानांची जी गरजेची आसा कित्याक धोंड गेले काय ना होमखाणांसून म्हणटकूच तांकां कितें तरी पिवपाक जावं खावपाक जाय पडटा तेचें नियोजन तेची वेवस्था करपाक जाय म्हणून आमी ते गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागलेलें आनी ते गव्हर्मेंटान दिलां. पूण एक सब्जेक्ट कितें आहा खंयचेच वायलेशन तेचें जावचें ना. आनी एक गजाल तुमी ते पळयलां धोंडाक इन्स्ट्रक्शन केलां तुमचें कित्याक सांग धोंड जे ग्रुपांनी येता पळय ग्रुपिजम येता म्हणजे एकदम अशी रश करून येता धुकलेर येता पळय सो तेंचें इन्स्ट्रक्शन तांकां कितें केलां कितें आसा कित्याक एकच प्रश्न आसा आनी तुमी जे रजिस्टर करून कार्डां घेतली ती कशें कितें आसता कितें आहा जो आमचे कडेन 20,000 वर एप्लिकेशन आयिल्ली आसा कितें पूण ती बाकीच्या व्यापानुसार आमकां कंप्लीट करपाक मेळूंक ना 7,000 सुमार कार्डां जाल्लीं आसा कितें पूण बाकीचीं आसा सगळीं इनकम्प्लीट त्या कारणान आमी कोणाक कार्डां दिवना पूण सबसिक्वेंट जातले नंतर आमी प्रोसिजर कंटिन्यू करतले कित्याक आमकां रिकॉर्ड खबर नासता न्ही जेन्ना आमकां देवस्थान कमिटीकूच खबर नासता धोंड कितकें आसा तें आमी ऑथॉरिटी कांय सांगूंक शकना कितकें आसा धोंड तें तें जालें धोंडाचेर हे म्हणजे सांग न्हू तेंचे तांकां कितें इन्स्ट्रक्शन तांकां आमी होल्डिंग पळय पोलीस डिपार्टमेंट कलेक्टर आनी मॅनेजिंग कमिटी हेंच्यांनी बोर्डिंग स्पॉट केल्लो आसा दोन नागरिकांना हेजे कडेन सगळे गॅदर जातले आनी मागीर तांकां क्यू सुट्टले आनी ती सगळी अरेंजमेंट आहा पळय न्हू पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे खंयसर ऑब्स्ट्रक्शन येवंक दिना क्यू सिस्टम करतले हय पुलीस मॅनेज करतले म्हणजे हे तळये कडले तळये कडेन मेन तळये कडचे जाले पण मागीर ते नांव परतून येता वता पळय तेन्ना खूब कांय दोन आमी पयले मस्ती करता आमची आसा पळय न्ही आमचे व्हॉलंटियर आसतले कितले व्हॉलंटियर आसतले आजून आमचे कडेन 100 नांवां आयिल्लीं आसा दिवस धोंड कितले आसता ना ना आतां पोलीस डिपार्टमेंट आसा आतां व्हॉलंटियर कितें आहा ते हेल्प करपाक पोलिशेक आनी आमच्या लोकांक मातशें म्हणजे सगळ्या पब्लिकाक सांबाळपाक खातीर आसता म्हणून जी स्टँडर्ड जाल्ली आनी सरकारान मागीर मॅजिस्ट्रियल एन्क्वायरी आनी फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स ह्या
हेजे कडेन तुमी सहमत आसा सरकारची जी फॅक्ट फायंडींग कमिटी तेणी रिपोर्ट केला ताजे कडेन तुमी सहमत आसा काय म्हणटा कित्याक घटना घडल्या पूण त्या रिपोर्टार आमी तेन्ना स्टेटमेंट केल्लें कितें आमी स्टेटमेंट तेन्ना केल्लें पूण जो रिपोर्ट सरकाराक सबमीट केला फॅक्ट फायंडींग कमिटी तितून तेंच्यांनी सगळ्या जाणांक दोशी ठरयल्या ब्लेम केला. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, देवळा पासून जो एक्सिडंट घडला पळय न्हय, दुर्घटना घडल्या देवळा पासून 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर आता कितें डिझास्टर मॅनेज अनेक कायदे आसा न्ही त्यानुसार कितें आहा की कोणाची जबाबदारी तांकां खबर आसतली, सरकाराकूय खबर आसतली, फॅक्ट फायंडींग कमिटीकूय खबर आसतली, ऑथॉरिटीकूय खबर आसतली. तेचेर हांव आतां चड विवेचन करिना पूण कितें आसा की एक गोष्ट लक्षांत प्लस आमकां हाडून दिता की देवळा पासून 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर ते घडल्या घटना आणि थंयसर आतां सबंद टायम मॅनेजींग कमिटी काय थंयसर हांगासून थंय वचपाक शकना. हेचो तुमी बारीकसाण विचार करपाक जाय कितें की बाकीचे अदरवायज देवळा कडेन जर खंयच्यो घटना घडल्या कित्याक देवळा कडेन आमी रातभर थंय आसा वेवस्था पळोवपाक कमिटी आमची टोटल आसली आणि थोडे हंपाणा कडेन आसले खंयसरूच इन्सिडंट घडूं ना. गेल्ले दुर्घटनेक तुमी कोणाक जबाबदार धरता? आमी कोणाकूच जबाबदार ते डिसायड ते फॅक्ट फायंडींग कमिटी ऑथॉरिटी एडमिशन ते डिसायड करता. आमी म्हणून दोडे ते पळय तेंचे पार्किंग सोय म्हणजे भायरसून जे येतले म्हणजे हॉस्पिटलचे पार्किंग किंवा पार्किंग कमिटी तो एक प्रश्न पार्किंग कितें आसा प्रश्न पार्किंग एक आसा आणि दुसरे जात्रेच्या दिसा म्हणजे लोकल जे आसा पळय गांवचे लोक तेंच्यो गाडयो जर रस्त्यार उरल्यो किंवा म्हणजे ऑलरेडी गांवांत भितर ग्रामस्थ तेंचे जर उरले जाल्यार परत प्रॉब्लेम जावचो गर्देक पळय पार्किंगाची वेवस्था न्हू देवळा फाटल्यान जवळ जवळ 300-400 गाडी सहज पार्क करूंक अशी आमी वेवस्था केली, लेवल केली आसा. साळगांवकर कंपनीन त्या वतीन आमकां हेल्प केल्ली आसा. ती कंप्लीट म्हणजे 200-400 गाडयो सहज पार्क करूं येता. दुसरी गोष्ट चौगुल्याचो बार चलना शिपयार्ड पयलींचो तुमी जाणा खबर ना त्या शिपयार्डान न्हू काल पयर कंपनी कडसून हांवें ते लेवल करून घेतला. थंयसर 200-400 गाडयो सहज पार्क करूंक शकता. एज फार एज म्हापशेसून हळदणसून वा बिचोलसून त्या वतीन येयले जाल्यार ती पार्किंग जाता. दुसरी गोष्ट हे सायडीक अस्तोड्या सायडीसून न्ही तर थंयसर ते आतां हे बांदता न्ही बायपास बांदता न्ही थंयसून तेंच्यांनी पंचायती कडेन आमी उलयल्ले आसा, डिस्कस केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी थंयसर पार्किंगाची वेवस्था बायपास रोडा कडेन सर्वीस रोड केला थंयसून वेवस्था जातली. हेच्या पयलीं कितें आसलें सांगता तुमकां की दुधनी सायडार आसा पळय दुधनी सायडीन मुळगांव थंयसर पार्किंग जातालें थंयसून लोक चलात येतालो. तसोच न्हू आमच्या मुर्डी मूळ स्थान आसा पळय न्हू तेच्या फाटल्यान पार्किंग जातालें. आतां तें कितें जालां MDR रोड ओरिजिनल रोड आमचो शिरगांवचो हो न्ही आतां बांदला तो रोड न्ही. MDR रोड आमचो पयलींचो तो आतां जो वेदांताचें मायनींग चलता तो रोड आमचो त्या रोडासून येताले आनी थंयसर पार्किंग बऱ्या पैकी जातालें. पूण आतां कितें आहा मायनींग जाल्या कारणान तेंच्यांनी सगळो पार्किंग शक्यच ना. आतां इतकेंच कितें आतां एज पर द कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाण तेंचे रोड ओपन केला MDR मुळगांव टू शिरगांव पूण पार्किंग थंय सहज शक्य ना. म्हणून तो एक्चुअली थंय पार्किंग 100 गाडयांचे जाताली पयलीं. देवळापासून हंपाणापर्यंत जो रस्तो आसा वाट थंय मदीं गाडयो आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक कळयलें आहा, ट्रॅफिक सेलाकूय कळयलें आहा, पुलिशेकूय कळयलें आनी कलेक्टराकूय कळयलें आहा कोणाच्योच गाडयो पार्किंग वचूंक येना रोड. हे CCTV कितले घाले तुमी ताजो कितले तुमकां खर्च आयलो आनी खंय खंय घाले? पळय CCTV सगळ्या देवळांनी घातल्या टोटल देवळां पंचायतन देवळां 14 आसा ते 14 देवळांनी घातल्या. त्या शिवाय रोडाक घातल्या जंक्शन आडब्याल बँक कॉम्पाउंड कितें सगळे जोडाची तळी म्हणजे सगळो पोर्शन जो आमी कवर केल्लो आसा. टोटल 90 सुमार कॅमेऱ्यांक 92 तितून 16 PTZ घातल्या 16 कॅमेरे PTZ घातल्या. ते इन्स्ट्रक्शन आसा कितें PTZ घालपाचें डायरेक्शन कोणा कडेन आसलें की गव्हर्मेंटाचे पुलिशेच्या त्या प्रमाणे आमी वी हॅव कंप्लेंट खर्च कितलो आयलो आणि कोणी केला साधारण 15 लाख देवस्थान कमिटी काय ना हो 15 गव्हर्मेंटाचो आमचो स्वतःचो देवस्थान तुमचो खर्च सगळो खर्च देवस्थानान केला. आजपासून जो कितें आसा पळय देवस्थानान केला. PA सिस्टम जर 15 लाख PA सिस्टम जावं कॅमेरे जावं कितें इवन बॅरिकेडिंग आतां एक फक्त 2 एरिया तयार जालो की आपण एक थोडे ते कोणे स्पॉन्सर केले म्हणजे फाउंडेशन तेंचे सद्गुरू फाउंडेशन दुमे सद्गुरू दुमे गेल्या हेच्यापेक्षा कितले तुमी स्टॉलां ह्या वर्सा कमी केली? दुकानां गेल्या वर्सा घातिल्ली पळय ह्या वर्सा तुमी कितले कमी स्टेप कमी जावचे?
कितें म्हणटा कितले दुकानां घातलेले पळय पळया, ह्या वर्सा कितली कमी आहा कितें आसा ना पळया आमी देवस्थान आसा पळय न्हू ते देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा कंपाउंड पेट्टा पळय ती देवस्थानची प्रॉपर्टी देवळा कडेन आहा ती देवस्थानची प्रॉपर्टी देवळा जवळ 10,000 स्क्वेअर मीटर आहा ती होमखंड भितर येता त्या शिवाय इलेक्ट्रिसिटी न्हू सादारण 200-300 मीटर आमची हाडे हे केल्लें आहा तें ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें घालपाक पूण रेस्ट ऑफ द हें आसा पळय जागा थंयसर आमी दुकानां घालताले आतां तें सांगलें न्ही आनी बाकीचीं दुकानां आसा पळय न्ही प्रायवेट प्रॉपर्टीन जाता आनी ताका एनओसी दिता पंचायत तितून आमचो देवस्थानचो कांयच सहभाग नासता पंचायत दिता तांकां घालपाक आनी लोक घालता पळय पूण प्रायवेट प्रॉपर्टी पण हेवूय अलाव करचे ना हे पंचायती कडेन तुमी कळीत केलां अशीं दुकानां घालपाक जे गेल्ले वर्सां जी दुर्घटना जाल्ली चड गर्दी जाल्यार परत जावपाक separate जायना खातीर तुमी पंचायतीक कळीत केलां काय म्हणटा दुकानां अशीं रश जावपाक जायना म्हणून. ना कितें आहा पंचायतीक कलेक्टरानूच सांगलां की पंचायतीक कोणाकूच एनओसी दिवपाची ना दुकानां कित्याक तेंच्यांनी एनओसी पंचायतीन एनओसी दिले शिवाय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळना कितें आनी इवन डायरेक्शन दिला की जर दुकान घालपाक जाय जाल्यार सब्जेक्ट टू द कंडिशन दॅट नो विदाउट परमिशन ऑफ द कलेक्टर दिवपाचें ना कनेक्शन आता ज्या दुकानात परमिशन दिला आपण ते गव्हर्नमेंटान दिला काय पंचायतीन ना कलेक्टर हांगासर तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्शन घातलां इवन आतां आमकां दुकानांक परमिशन दिला पळय 9 दुकानां कोंकणा कडेन आनी 25 दुकानां फाटल्यान देवळा फाटल्यान पळय न्हू तेका सुद्दां कितें केलां म्हणटलें की कसल्याच प्रकारचें वायोलेशन जावंक येना तेजेर म्हणून पण जात्रा जावन मागीर प्रश्न असा की गव्हर्नमेंटान एक प्रपोजल दिल्ले तुमकां की लयराईची जात्रा आसा ती स्टेट फेस्टिवल करचें म्हणून कितें हांवें पळय कितें आहा कित्याक स्टेट फेस्टिवल म्हणटा पळय हो माझी कम्युनिटी वखदाचो प्रस्ताव तो तेंच्यांनी स्विकारलो काय म्हणून त्या स्विकारताना जनरल बॉडीचो अप्रुवल घेवन आसलो कितें आसा जेन्ना म्हाजनी देवस्थान आसता काय ना प्रत्येक गोश्ट आमी म्हाजना कडेन वचूंक जाय म्हाजनांनी फायनल तरी जर न्ही म्हाजनांनी अप्रूव केलो तो जनरल बॉडीक तरूच आमी विल गो हेड न्ही पूण थंयसर म्हाजनांनी अप्रूव करून आसलो जेन्ना हो प्रस्न येयलो न्हू जेन्ना आमी स्वता आमी तीग जाण गेले आनी डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चराक मेळ्ळे मग कशें कितें प्रपोजल आसा आफ्टर आमी चार्ज घेतल्या नंतर आमी गेले आनी ताका विचारलो कशें कितें आसतलें आनी सबसिक्वेंटली 6 तारखेक आमी एप्रिलाचेर मिटींग दवरली आनी ते मिटींगेन सगळे मागीर जें कितें डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चरान सांगला पळय न्ही कशें आसतलें स्टेट फेस्टिवल म्हणून आनी अजापाची गोश्ट म्हटल्यार म्हाजी कमिटीचे मिटींग ते आसले पदाधिकारी आसले तेन्ना मिटींगेन तेंच्यांनी सगळ्या म्हाजनांनी युनानिमसली डिसायडेड स्टेट फेस्टिवल आमकां ना आतां हें आमचें वैयक्तीक मत न्ही वी आर रिप्रेझेंटींग जनरल बॉडी म्हाजनाक रिप्रेझेंट करता न्ही म्हाजनाचें मत आमी मिडिया कडेन सरकारा कडेन मांडलें जे जी दुर्घटना घडली ती शॉपाक लागला दोनूय सायडीन चढावाचे शॉपां आसली दर वर्सा म्हाका दिसता 800 ते 900 शॉपां घालताले सगळ्या एरियात ह्या वर्सा दर दिसा फक्त 34 शॉपां आता त्याचं नुकसान जो आपण स्थानिक लोकांना हे असं ते भाडे घेताले पंचायतीक आसा आणि देवस्थान आसा तर देवस्थानाक हे नुकसान कशें कितें आसा पळयात मनुष्य हानीपेक्षा आनी तेजी नुकसान व्हडली न्हू मनुष्य हानी जाय जर जाल्यार पयसो बिसो कितें करपाक पडटा तो समजा आमी जर मनशाचे जर हे सुरक्षाचे लक्ष दिना जर न्ही दुकानां घातली आनी मनशाक त्रास जाले जर ना तेजेर आमी वी कॅन नॉट कॉम्प्रोमायज आमी कॉम्प्रोमायज करूं शकना न्ही मनशाचें जिवीत म्हत्वाचें न्ही तेजेर लक्ष दिवपाक जाय न्ही आतां तुमी म्हणटा न्ही तशें की दुकानां खूब जाण वेपारी येयले आमचे कडेन पूण ते इवन ऑथॉरिटी कडेन गेले पूण तेंच्यानी सांगलें खंयचेच तशें आमी दुकानांक परमिशन दिना आतां हें आमी आतां हें कितें आहा दीस मे बी फर्स्ट एक्सपिरियन्स असो पयलो अनुभव आसलो शिरवणकारांक बी की दुकानां नासतना जात्रा घरा म्हणजे फक्त जेम लिमिटेड दुकानां आसतलीं पूण आतां हो आतां आमी कितके भशेन सक्सेस जातले आनी फुडें फ्युचरान आमकां अशें उरतलें काय पयलींचेच भशेन चलतलें ती गोश्ट वेगळी पूण लोकांची मातशें कितें सांगता तुमकां स्पश्ट सांगता दुकानदाराची आपली सांगता की जी दुकानां घालतात पळय न्हू रस्त्याच्या सायडीक घालपाक हरकत नासली पूण लोक न्ही दुकानां रस्त्यार घालतात आनी लोकांक धोणांक जावं भाविकांक न्ही वचपाक वाट अजिबात नासता हें आमी चिंतूंक जाय न्ही जेन्ना दुकान आमी धाडटा जावं म्हाज्या प्रॉपर्टी हांव घालपाक सांगता आमच्या घरा समोर तेन्ना आमी चिंतूंक जाय की बाबा हें लोकांक त्रास सांगूंक ना कित्याक भावीक येता ते पयलीं देव दर्शन ते देवीचें दर्शन घेवपाक आणि ते कौलसोच्या टायमार ते मागीर कशें करता दुसरें कितें कौलां गर्दी बरीच जाता कौल आमची दुसरे दिसा हय 4 दीस आसता 60 पासून ती 9 मे पर्यंत
25 तारखेपर्यंत कबूल आसतली ते रेग्युलर जाता. धार्मीक विधी रिच्युअल्स आसा पळय न्हू उत्सव तो खंयचेच आमकां जावचो ना रेग्युलर जातलो. कौलांकय लोक भरपूर जातात त्या खातीर आणि कौलांक येवपाकूच जाय आमकां सगळ्या लोकांनी देवदर्शन करपाक जाय कौलांक येवपाक जाय. आमी त्या खातीर बंदोबस्त वेवस्था बी करतात सेक्युरिटी दवरतले पुलीसूय दवरतले आमी उलयल्या पुलीस डिपार्टमेंटान. गेल्ले वर्सा दुर्घटना घडले उपरांत रोखडो मुख्यमंत्र्यान सांगलें स्टेटमेंट केल्लो ते आपूण रोखडो कट करतलो म्हणून चडाव आसा तो हो केन्नाच्यान सुरवात केलो करपाक कितले म्हयन्यांनी? डिसेंबराच्यान तेंच्यांनी सर्वे केली शुक्राची ना नोव्हेंबर डिसेंबरान कॉमेंट केले सर्वे करपाक. त्याच्या नंतर ऑर्डर म्हाका दिसता लेट जालें फेब्रुवारी ऑर्डर जाली आसता आणि आतां म्हाका दिसता पयरूच तेचे तारीख बी कंप्लीट जाला. ओके आज जात्रेक 9 दीस उरले काम कंप्लीट जालें तेंचें सगळें त्या रोडार ते कंप्लीट जाले. आतां थोडे पयलींचो एमडिया रोड आनी तेचे मायनर काम उरलां. डॉक्टर बाब गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जाला त्याच्या उपरांत आता ह्या वर्सा जात्रोत्सव जाता. गेल्या वर्सा इन्सिडंट लागो कोणी वर्सा कितें तुमकां दिसता भाविकांचेर परिणाम जातले कमी अपेक्षा कशें म्हणटा इन्सिडंट जाला म्हणून भावीक कमी जाताले गर्दी आयटम आतां कोम्यासूच आसा. आतां गर्दी आसा न्ही ती कमी जावना आनी जात्रेकूय येतले. आमी भाविकांक आवाहन करता की सगळ्या भाविकांनी येवपाक जाय. खंयचेच भशेन मनान तिंतू धरपाचो ना. इन शॉर्ट जात्रेक सगळे लोकांनी भाविकांनी तशें धोंडांनी सगळ्यांनी येवचें कसलेंच रिस्ट्रिक्शन ना अशें न्ही? आता 18 तारखेक मॉक ड्रील जावपाचें आसा. 18 तारखेक मॉक ड्रील पळय कितें आसा एकूच गोश्ट कितें आसा की दोन आमी तुमकां पयलीं हांवें स्पेसिफाय केलें क्लियर केल्लें आसा की झोडा बरोबर बाकीच्या लोकांनी वचपाक जायना म्हणजे येवपाक हरकत ना पूण बरोबर तेंच्या बरोबर वचपाक जायना कित्याक ते जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स आसता पळय झोडांनीच करपाक जाय. तेंच्या बरोबर फॅमिलीन मातशें अलिप्त रावपाचें मॉक केलो आसा. कार्डां रजिस्टर कितकी जाली तेचो फायदो कितें जातलो? ना एक्चुअली आमकां करता कित्याक तुमकां सांगलें फर्स्ट पयलींच हांवें स्पश्ट केल्लें आसा कितें की आमचे कडेन धोंड कितके आसले वर्साच्या वर्सा 650 आयका तरी 650-700 धोंड आमचे कडेन रजिस्टर जाता जातले दिसा. आतां पर्यंत आमचे कडेन जे 60 केली आहा ती 7,000 वयर कार्डां जाल्ली आसा आनी टोटल आमचे कडेन 20,000 फामायिल्ले आसा. आमकां सरकाराक जावं खंयच्या यंत्रणेक जावं मिडियाक आमकां सांगपाक खबर सांगूंक शकना कित्याक आमचे कडेन एक्झॅक्टली धोंड आमचे कितके येतात. एक्चुअली मोर दॅन 50,000 जाता अशें आमी म्हणटा पूण आजून पासून ते क्लियर ना कित्याक 20,000 आमचे फामायिल्ले. पूण ही कार्डां आसा पळय न्हू आमी प्रोसेस जत्रा जाल्या नंतर आमी गोव्यास करता. विशय रजिस्टर लायना ना ना तशें कांय ना. सगळ्यांनी धोंडांनी जरी रजिस्टर जालो ना कितें आमी प्रत्येक जाण येता पळय आमचे कडेन तांकां तेंच सांगता की सगळ्यांनी धोंडांनी येवपाचें इवन दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड विथ पूण कोणाकूच बंधन कांय ना. सगळ्यांनी जात्रेक येवपाचें कोणाकूच बंधन ना. धोंडांनी आनी बाकीच्या लोकांनी रजिस्टर जावं ना जावं. सरकार तुमच्या धार्मीक विधी कडेन इंटरफियर जावपाचो ना न्ही? ना पूण एक कितें सांगता तुमकां आतां हे सगळे घटना घडल्यो न्हू 1 वर्साच्यो कालावधी सांगपाचें म्हणजे गेल्या मे म्हयन्यांत 2 तारखेक तेच्या नंतर आमकां न्ही माननीय मुख्यमंत्री जावं लोकल आमदारान अधिकाऱ्यांक भरपूर प्रमाणात सहकार्य केलें भरपूर. म्हणून आतां आज पासून तेंच्यांनी आमच्या कितें आसता हे ज्यो आमची परंपरा ट्रेडिशन देवस्थानचे त्या परंपरेन कोणीच इंडस्ट्रियल जावं आमच्या पयलीं पासून भुमिका आसा म्हणून आमी स्टेट फेस्टिवलाक फोकस केला कितें म्हणून आमी म्हणजे माजनांनी गेला कितें म्हणटकूच ते आमच्या हितून कसलें इंटरफियर जाय. ओके मॅजिस्ट्रेट आसता पळय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान तुमकां कांयच रिस्ट्रिक्शन घालना आणि इवन आमी तांकां सांगलाय बी की अशें आमचें कांय सांगलें न्हू ठरावीक टायम आसता आमचे शेड्यूल न्हू जात्रेचे त्या शेड्युलानूच आमचे धार्मीक विधी जावपाक जाय. त्या धार्मीक विधी पोलीस बी आहा पळय तेंच्यांनी जनरल पब्लिकाक बंद कशें करपाचें त्या प्रमाणे आमी ते समज आहा. मंदिरांत बॅरिकेड्स आसपाचे ना. ना ना